कोरोना महामारीच्या काळात आर्थिक अडचणींक तोंड दिताना सरकारान आमकां कसलीच मजत केली ना अशी खंत गोंय मोटरसायकल पायलट संघटनेन व्यक्त केल्या। सरकारा कडेन कितल्याशाच फावट संघटनेन आर्थीक मजत दिवची म्हण मागणी करून लेगीत त्या विशीं सरकारान काना मनार घेतले ना असो हुस्को पायलट संघटनेच्या वांगड्यांनी व्यक्त केला। तशेंच काल संघटनेच्या बसकेंत आपल्या वांगड्यांक रेनकोट तशेंच हेल्मेट वांटपाचो निर्णय घेतला। हेल्मेट आणि रेनकोट वितरणाचो कार्यक्रम दवरप स्पेशली की पायलट कोविड काळात पायलटाक अशी परिस्थिती येयली की जगता काय मरता हे कळना। ज्या टायमार सरकार आमकां खरें अर्थ सहाय्य दिवंक जाय आसलें तें दिलें ना, कित्याक सरकारा कडेन वेळोवेळी आमी मागण्यो केल्या। आमचे सुरेश ठाकूर तेंचे बरोबर आमची कमिटी, आमचे पायलट, काही पायलटांक फक्तच कमिटी करतली अशें दिसतालें, पण सुरेश ठाकुरान वेळोवेळी सरकारा कडेन वचून मागण्यो घालून एप्लिकेशनां दिवन बाबा आमचे कितें जेन्ना दिगंबर कामत सीएम आसलो तेन्ना आमकां 1000 रुपया आर्थीक सहाय्य 1000 रुपया म्हयन्याक केल्लें आनी 2017 बीजेपी सरकारान तें टोटली बंद केलें आनी पायलटाक अक्षरशः जगणें मुश्कील जालें। अशा वेळार कोविड काळान भाडये आमी स्टँडार वचप की न वचप कोविड काळान, पण गेले जाल्यार कोण बसतलो? बसपी मनीस पण आमकां बसोवपाक वयसा, ताका कोविड जाल्लो आसत काय? एखाद्या मनशाक आमी बसूंक सोदता तो म्हणटात ह्या पायलटाक कोविड जाल्लो आसत काय? अशे परिस्थिती तर तेन्ना सुद्दां सरकारान पायलटाक आर्थीक मदत ही कांयच केली ना। आनी आतांच सुद्दां आमी वेळोवेळी सरकारा कडेन मागण्यो करतात की आमकां खंय तरी आर्थीक मदत करची, कित्याक पायलट ह्यो गोंयांतलो एक असो घटक आसा गरीबांतलो गरीब आनी गरीब कुटुंबाक पोसपी तो टू व्हिलरचेर रात्र दीस काम करता आनी अशा हेका सरकारान आमकां खूब हेल्प करपाची गरज आसा। आनी तुमी ह्यो आमच्यो मागण्यो मिडियाद्वारे सबंद गोवाभर पावयतले ही आमकां अपेक्षा आसा। आमकां कोविडाच्या टायमार भरपूर त्रास जालो आनी असो त्रास जालो की आमी उपाशी मारपाची पाळी येयली। सांगपाचें म्हणल्यार खूब त्रास जालो तेन्ना आमच्या युनियना कडेन असो पयसो ना की आमकां बाबा कितें तरी हेल्प करतलो म्हणून, असो आमच्या युनियना कडेन पयसो ना। आमी जे कितें जमोवन जे कितें युनियन चलयता तेंच, आनी जो आमचो लिडर खूब झडपडटा, खूब सरकारा कडेन खूब स्किमीक लागून हेका तेका लागून खूब हें करता। म्हणून आमी कितें म्हणटा सरकारान जे नुस्तेकारांक आनी कोणाक फुलकारांक आनी नुस्तेकारांक आनी तेका हें दिता तें दिता, स्किमी दिता, सगळ्यांक स्किमी दिता। ट्रककारांक सो मायनवाल्यांक हांगासर पयशे दिले हेतून 10,000 हेतून दिले तेन्ना आमकां सरकारान आमकां दिवपाक न्हू ते पायलट हे सामके हें आसले सांगपाचें म्हणल्यार। दुसरें आमचे पायलट कितलेशेच पायलट आमचे खुद्द बिचोलेन टेन्शनान पायलट 3 जाण तरी एटॅक येवन मेले। काल सुद्दां एकटो मेला पळय, कालची गजाल सांगता, काल सांजचो एकटो एटॅक येवन मेलो पळय। 3 पायलट आमच्या हे कोविडाच्या टायमाक हितून 3 जाण पायलट मेले। पण टेन्शन कित्याक? टेन्शन तर देवा आमचे कडेन कितें आतां कशें घडटलें कितें जातलें, आनी थोड्या भुरग्यांचें टेन्शन लग्न करपाक जाय भुरग्यांचें म्हणून, आनी हे कोविड हितून आनी त्या हितून तेंच्या आतां दोग जाण आमचे अशेंच गेले की टेन्शनान काबार जाले।